भारत माता की नेटांत भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टीचा नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो। आजच्या खाशेलाक एमर्जन्सी डे ब्लॅक डे मनोवपा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर आसात। आजच्या खास कार्यक्रमांक आमच्या मदीं उपस्थित आसात आमचे राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट तानवडे, आमचे मंत्री बाब निलकंठ हळर्णकर, उपसभापती बाब जोशुआ डिसोजा आणि व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त, उत्तर गोंयचे आमचे अध्यक्ष आसात आणि बाकी सगळे जाण। आज ह्या पुराय एमर्जन्सी डे म्हटल्यार कितें हेजेर खासदार आतांच उलयले। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेचेर हो देश चलता। देश स्वतंत्र जालो ताज्या उपरांत देशाक एक वेगळी घटना बरयली। प्रत्येकाचो हक्क, प्रत्येकाचे रायट्स, प्रत्येकाच्यो योजना कितें आसच्यो आनी त्यानुसार हो देश चलपाक लागलो। 1947च्या उपरांत 1951 म्हणजे आमी रिपब्लीक डे हो सेलेब्रेट केलो आनी ताज्या उपरांत घटनेच्या आधाराचेर हो देश चलपाक लागलो। हाल्लीच आमी आत्तां म्हणजे इलेक्टेड प्रधानमंत्र्या पैकी हायेस्ट सर्विंग प्रायम मिनिस्टर म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो उल्लेख केलो आनी तांचें आमी अभिनंदनूय केलें। हे कित्या खातीर तर आतां पर्यंत देशांत म्हणजे नेहरूजीचो जरी टर्म चड आसलो जाल्यार ते इलेक्टेड नासले। म्हणजे तो स्वता हो अपॉइंटेड आसलो पयल्या वेळार आनी मागीर तो तेज्या वेळार इलेक्टेड जाला आनी हे एवरीथींग हे प्रत्येक राज्यघटनेंत बरयल्लें आसलें। देश कसो चलप हो राज्यघटनेचेर आधारीत आसता। आतां आयचो एमर्जन्सी डे म्हणजे जाका आमी 25 जून हो एमर्जन्सी डे कित्याक, हो ब्लॅक डे कित्याक, भारताच्या इतिहासांतलो हो सगळ्यांत काळो दीस आसा। म्हणजे भारताच्या राज्यघटनेंतलो हो तसो काळो दीस आसा आनी ह्या दिसान नेमकें केलें कितें म्हणजे आत्ताच बाब तानवडे हांच्यांनी सांगलें त्या प्रमाणे म्हणजे जो निकाल अलाहाबाद हायकोर्टात दिलो की इंदिरा गांधी जी निवडून आयल्या ही कपट रित्या, म्हणजे इंदिरा गांधी जी निवडून आयल्या ही पयशे दिवन म्हणजे फेअर इलेक्शन जावंक ना। ज्या वेळार थंयसर एखाद्या कार्यकर्त्यान इलेक्शन लडयल्लें तो कोर्टात गेलो आनी ती प्रधानमंत्री आसतना सुद्दां तिच्या विरोधात हो निर्णय दिलो। ही कोर्टाची ताकद आसा आनी तो निर्णय तिका रुचलो ना। म्हणजे आपूण प्रधानमंत्री आनी एखादो कोर्ट आपल्या विरोधात निर्णय दिता म्हणजे कितें। हांवें फक्त इतक्याच खातीर सांगता, आयजूय निर्णय आमच्या सरकाराच्या विरोधात कितलेशेच दितात, बट त्या निर्णयाच्या विरोधात त्या जजाक काडून उडय किंवा थंयसर आनी कितें कर आमी करिना। आमी एक्सेप्टेड म्हणटा आनी तो निर्णय मान्य करून म्हणजे राज्यांत आसत किंवा केंद्रांत आसत आमी ते निर्णय जे आसा पळय न्हू हे मान्य करता आनी आमी फुडें वता। बट तेंच्यांनी तशें केलें ना। तांच्यांनी हो दीस हो जो आहा ह्या दिसा तेंच्यांनी कितें ठरयलें तर पुराय देशांत तांच्यांनी ठरयलें की आपली सत्ता जी आसा त्या सत्तेचो यूज कसो करप, मागीर तो मिसयूज म्हणपाक जाता आनी तो वापरून तांच्यांनी आतां राष्ट्रपतीक तांच्यांनी पूर्ण देशांत एमर्जन्सी लावपाक लायली। आतां एमर्जन्सी म्हणजे नक्की कितें? एमर्जन्सी म्हणजे खंयच्याच राज्यांत कोणाचीच सत्ता उरूंक ना, थंयसर राष्ट्रपतीची सत्ता लागू जाली कारण तिका स्वता देंवचें पडटलें आसलें म्हणून तेणी राष्ट्रपतीची सत्ता लागू केली। खंयच्याच पेपरवाल्याक ताच्या विरोधात म्हणजे आमी जशें म्हणटा की सगळ्यांचे फंडामेंटल रायट्स सस्पेंड केले गेले। कोर्टाक सुद्दां रायट उरूंक ना, सगळ्यांचे फंडामेंटल रायट्स पूर्णता सस्पेंड केले गेले। प्रेस सेन्सॉर्ड म्हणजे प्रेस बरोवंक शकना। प्रेस दुसरे दीस तेन्ना न्यूजपेपर येनाशिल्लो, आयले जाल्यार ब्लँक न्यूजपेपर आयले। म्हणजे कोर्ट हॅव विकन म्हणजे कोर्टाक ऑर्डरी दिवंक शकना। कोर्ट कसल्याच पद्दतीची ऑर्डर हे अशें आनीक परत केन्नाच जावंक ना। पयलींय जावंक नासलें, 1947 ते 1975 पर्यंतूय जावंक नासलें आनी 1975च्या उपरांत आयज पर्यंत परत केन्नाच जावंक ना। म्हणजे ऑलमोस्ट 50 वर्सां पुराय जाली, अशें केन्ना जावंक ना आनी अशें जावचें न्ही। आनी हें हांगा न्ही, खंयच्याच देशांत जावंक ना। इट इज नॉट ग्लोबली सुद्दां आमी जाका म्हणटा की पुराय जगाचेर अशा पद्दतीची घटना म्हणजे जो प्रधानमंत्री आसा तो कंप्लिटली एमर्जन्सी लावप आनी सगळ्यांच्यो पावर ह्यो आपल्याच कडेन घेवप। हांव सांगता तें जालें आनी दिल्लीत बसून प्रत्येकाच्या विरोधात ऑर्डर काडीत वचप म्हणजे एखादो कोर्ट बेश्टे चलताले, तांकां ऑर्डर दिवपाची पावर नाशिल्ली, ऑर्डर दिवपाची ताकद नाशिल्ली। म्हणजे
सामान्य नागरीक हो ताका उलोवपाचो अधिकार नाशिल्लो, सामान्य नागरिकाक बरोवपाचो अधिकार नाशिल्लो. जरी कोणी एखाद्यान म्हटलें की इंदिरा गांधीचा धिक्कार असो ताका काडून भितर उडय वांगडाच एकेच ऑर्डरीचेर कित्याक उडयलो हें विचारपाचें ना. तूं भितर कितले दीस उरतलो हें खबर ना, कोर्टूच ना म्हटल्या उपरांत आपल्याक भितर कित्याक उडयला न्याय कोणा कडेन मागतलो. डायरेक्टली पुलिसांनी भितर उडयलो काय आनी कोण ना, न्याय मागपाचीच प्रिय ना. म्हणजे आतां जर भितर उडयलो जाल्यार रोखडेच आमी वयता पयलो डेप्युटी कलेक्टराडे आपल्याक बेल दी म्हणटा, नाजाल्यार आमी उठता डिस्ट्रिक्ट कोर्टात वता म्हाका कोर्टूय बी रोखडी दोन तुमी मुद्दामून पळयात एकदां 2 वरांच्या भितर बेल मेळ्ळी म्हणटा आमी ताका सुटलो म्हणटा, रोखडो सुटलो कसो काय विचारता. कारण आज म्हणजे न्याय जो आसा हो आसा म्हणून तर हें जाता. पण तेन्ना सगळ्यो म्हणजे एकदम भयभीत अशें वातावरण पूर्ण देशभर हें भयभीत अशें वातावरण करून दवरलेलें. खरें आनी कायदेशीर ह्यो गजाली कोणूच उलोवपाक शकनाशिल्लो. पूर्णता खंयचोच सोशल मिडिया तर सोडून दियात तेन्ना ती त्याय पद्दतीचो नासलो. एखादो चॅनल जो टीव्ही दिसता, एखादो पेपर जो येता तोय बी म्हणजे दिसनाशिल्लो. पॉलिटिकल वर्कर्स हांकां ओवरनायट भितर उडयल्ले. काँग्रेस पक्षाचे फुडारी सोडून ज्या ज्या पार्टीचे अपोजिशन पार्टी म्हणून ज्या ज्या जाग्यार आसली तितक्या सगळ्या जाणांक सरसकट काडून भितर उडयल्ले. फक्त तांच्या विचाराच्यो पार्टी आसल्यो जाल्यारूच तेंची सरकार चलतालें, पण बाकीच्या सगळ्या जाणांक म्हणजे भितर उडयल्ले. इवन दो स्टुडंट्स अशा पद्दतीचें जर कोण आंदोलन करता जाल्यार तांकां वॉच करताले, तांकां मॉनिटर करताले, तांकां पुलीस स्टेशनाचेर व्हरून बसून दवरताले आनी कंप्लिटली रायटर्स जे आसा तांकां थ्रेटन करून दवरलेले. तुमी जर म्हणजे हेच्या विरोधात एक शब्द सुद्दां जरी बरयलो आसत जाल्यार तुमी भितर पडटले. लोक थरकाप भिताले. म्हणून अशा पद्दतीचे ह्या डेमोक्रेसी जी आमी म्हणटा ही फक्त पेपराचेर उरिल्ली. संविधान हे फक्त पुस्तक उरिल्लें, ताज्या खातीर आनी कांयच उरूंक नाशिल्लें. ह्या कंप्लिटली म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयी हांच्यांनी म्हटलां की ह्या कंप्लिटली एमर्जन्सीत ह्या जो कंप्लीट मिसयूज जो आहा पळय न्ही हो तेन्ना आमी पळयलो. इट इज अ मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी म्हटलेलें. अटल बिहारी वाजपेयीजीन सांगलेलें की इट इज एमर्जन्सी इज नॉट मर्ली द मिसयूज बट इट इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. वो लोकशाहीचो खून आसा. म्हणजे इंदिरा गांधीत लोकशाहीचो खून केल्लो हें म्हणपाक काय हरकत ना. म्हणजे जे आज आमकां संविधानाच्यो गजाली सांगतात, जे आज काँग्रेस पक्ष संविधान हातात घेवन भोंवतात, तांच्यांनी खरें ह्या संविधानाचो खून करपाचें जर काम कोणी केलां आसत जाल्यार तें तेंच्यांनी केल्लें. आरे गोंय तेन्नाच 1961त मुक्त जाल्लें. म्हणजे आत्ताशें आमकां कळटालो 63त आमचें पयलें सरकार आयिल्लें आनी 63त पयलो मुख्यमंत्री येवन गोंयांत खंय तरी आत्ताशी उदरगत सुरू जाल्ली. बट गोंयाक सुद्दां सोडूंक ना. गोंयांत सत्ता तेन्ना MGP पार्टीची आशिल्ली, बट तेन्नाय हांगासर जनसंघाचे कार्यकर्ते, तेन्नाय हांगासर जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, तेन्नाय हांगासर RSSचे कार्यकर्ते हे काम करताले. आनी गोंयांतल्या तेन्नातल्या कार्यकर्त्यांक सुद्दां म्हणजे प्रभाकर सिनारी आसतलो किंवा बाकीचे जनसंघाचे सगळे म्हणजे दादा आर्लेकर आसतले, अशा कितल्याशाच कार्यकर्त्यांक जो जनसंघाचो कार्यकर्तो म्हणटा ताका काडटाले आनी भितर उडयताले. म्हणजे एखादें पत्रक जरी कोणी वाटपाचो प्रयत्न केलो आसत जाल्यार ताका काडून भितर उडोवपाचो प्रयत्न केल्लो. देर इज नो चार्जीस, नो हियरींग, नो जस्टीस. कोणीच म्हणजे कसलो चार्ज लायलो हो कोणाक खबर ना, कायदो कितें हो कांयच खबर ना, ताका जस्टीस कसली कांयच खबर ना. फक्त एकच भय आनी ह्या भयाच्या खातीर ताका भितर उडोवपाचें वातावरण हें कंप्लिटली गोंयांतल्या जे सादी तेन्ना 3-4 पेपर गोंयांत आशिल्ले ते सुद्दां बंद केल्ले. म्हणजे तुमी पळयात गोंय सारकिल्या बारीक राज्यांत इतको भयभीत वातावरण हें तेन्ना तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात केल्लें. आनी ताकाच लागून म्हणजे तेजो आमकां गोंयांत सुद्दां म्हणजे तुमी अशें समजूं नाकात की भारत UP आनी दिल्लीक आनी हांगासर गोंयांतल्या ज्या म्हणजे एमर्जन्सीत जवळपास 35 जाणांक म्हणजे थोड्या जाणांक 2 वर्सां, थोड्या जाणांक 1.5 वर्सां, थोड्या जाणांक 1 वर्स अशे जवळपास 35 जाणांक भितर उडयल्ले. फाटल्या एका कार्यक्रमांत भितरले जवळपास आमी 15 ते 20 जाणांचो सत्कारूय केल्लो त्यांचो आफून हाडून तांकां की तेंच्यांनी एमर्जन्सीच्या काळात तांकां कैद भोगची पडली. तांकां आफून हाडून ऑफकोर्स म्हणजे तेंच्यांनी त्या वेळार केल्ले स्ट्रगल जे आशिल्ले हे तेन्नाची लोकशाही टिकोवन दवरपा खातीर म्हत्वाचें आसलेलें. हांव टिकोवन कित्याक सांगता, तांच्यांनी जर तेज्या विरोधात आवाज उठोवंक नाशिल्लो, तांच्यांनी जर लोकांक जागृताय करूंक नाशिल्ली जाल्यार 1975त
परत एकदा जनता पार्टीचे सरकार येवचें 78 जनता पार्टीचे सरकार येवचें नाशिल्लें, कारण ह्या 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात पुराय देशभर अशा पद्दतीचे भयभीत वातावरण करून दवरल्या उपरांत जशें तिका दिसलें इंदिरा गांधीक आतां सगळे लोक आपल्या कंट्रोलांत आयल्या, म्हणजे सगळे लोक हे मिलिटरीच्या आदाराचेर पुलिसाच्या आदाराचेर आपल्याक सांगता ते आपूण सांगता त्या जाग्याचेर आपूण सांगता तो मनीस निवडून येतलो अशें तिका स्वता दिसलें। आनी मागीर 2.5 वर्साच्या कार्यकाळाच्या उपरांत म्हणजे तिणी बाकीचो आपलो तो आदेश हे रद्द करून घेतल्या उपरांत 2.5 वर्साच्या कार्यकाळा उपरांत जेन्ना इलेक्शन लडयलें आणि ह्या पुराय म्हणजे हातूंत मेन म्हणजे आमी म्हणटा जाका प्रत्येक ज्या स्टेटीत जो ऑपोजिशन लिडर आसा मेनली भारतीय जनता पार्टीचे एल.के. आडवाणी आसतले, अटल बिहारीजी आसतले किंवा जयप्रकाश नारायण आसतले, हांच्यांनी जी लीड केल्ली पुराय देशभर जे लीड करताले ह्या सगळ्या लोकांक भितर उडोवपाचे म्हणजे जवळपास लाखांनी कार्यकर्ते देशभर हे भितर आशिल्ले। कोण शॉर्ट स्पॅन म्हणजे दिसलो ताका भितर उडयलो, 3 दिसां खातीर 4 दिसां खातीर कोणूय म्हणजे मातसो आंदोलन जरी केलें आसत जाल्यारूय भितर उडयलो। अशी परिस्थिती इतक्या मोठ्या प्रमाणात जे आसा पळय न्हू हे केल्लें ताच्याच खातीर त्या 2 वर्साच्या 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात म्हणजे भितर रावून सुद्दां संघाच्या कार्यकर्त्यांनी ताच्या विरोधात बरोवपाचें काम केलें, ताच्या विरोधात आवाज उठोवपाचें काम केलें। भायर जे लोक आसा तांकां कशा पद्दतीत आमी आवाज उठोवपाक शकता हें दाखयलें आनी हेकाच लागून ताच्या 2 वर्साच्या उपरांत आमी म्हणटा की हे सगळ्यांत व्हडलें एक्टिविजम जे जालें आनी त्या खातीरच म्हणजे संघाच्या विशेष करून प्रचारक हे त्याच्या वेळार खूब मोठ्या प्रमाणात काम केलें। आयचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी हे सुद्दां ताजो एक भाग आशिल्ले, म्हणजे घडये तेन्ना तांकां डायरेक्टली अरेस्ट करूंक शकूंक ना, बट पूर्णता आमी जाका म्हणटा की वेगवेगळ्या पद्दतीचें काम हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीत म्हणजे गुजरात आसतले ते दिल्ली पर्यंत वेगवेगळे काम म्हणजे वेगवेगळे कडेन पत्रकां दिवप, वेगवेगळ्यो मिटिंगो घेवप, वेगवेगळ्या लोकांक ताच्या विरोधात जागे करप हे काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी हे तेन्ना सुद्दां तांच्यांनी गुप्तरित्या तांच्यांनी हे काम केलां। खूब मोठ्या प्रमाणात हे काम जे आहा सगळ्या लोकां पर्यंत तांच्यांनी पावोवपाचें काम केलां। म्हणून जेन्ना 1978 परत निवडणुका जाल्यो, काँग्रेस एकदम पुराय देशात सपाट जावपाचें काम हे फर्स्ट टायम म्हणजे 1947च्या उपरांत डायरेक्टली 1978 हे तेन्ना पयले फावटी जालें की काँग्रेसीचो धुवा जालो म्हणटा तसो आनी पयले फावटी जनता पार्टीचें सरकार हे ह्या देशांत आयलें आनी जनता पार्टीचें सरकार हे वेरियस पार्टीज एकत्र येवन जाल्लें सरकार आसलें। तें सरकार चड तेंप टिकूंक शकूंक ना ही दुसरी बाजू आहा, कारण त्या सरकारांत आसलेले सगळे म्हणजे हे वेगवेगळ्या विचारधारेचे लोक हे काँग्रेस नाका म्हणून एकत्र आयिल्ले हे अशे लोक आशिल्ले, म्हणून ते सरकार चड तेंप टिकूंक शकूंक ना। ते सरकार 2.5 ते 3 वर्साच्या कार्यकाळात पडलें आनी मागीर परत एकदां म्हणजे काँग्रेसीक जी सत्ता मेळ्ळी ती परत काँग्रेसीन सत्ता कंटिन्युअसली केली, ते परत काँग्रेसीक सायडीक दवरपाचें काम हे अटल बिहारी वाजपेयीन केलें। हांव तितूर वचना डिटेलान, बट आमी जें म्हणटा की खऱ्या अर्थात म्हणजे संविधानाची हत्या जर कोणी केली आसत, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या बरयल्ल्या संविधानाची हत्या जर कोणी केल्या जाल्यार ती काँग्रेसीन केल्या, भारतीय जनता पार्टीन। हे संविधान आमकां पुजनीय आसा। तुमी जर पळयशात म्हणजे पयले फावटी जेन्ना प्रधानमंत्री जर जाले तेन्ना लोकसभेत भितर वयता आसतना ताच्या पयल्या पायरीचेर म्हणजे तकली आपली लावन पांयां पडपी आमचे देशाचे प्रधानमंत्री आसात। दुसरे फावटी जेन्ना प्रधानमंत्री जाले तेन्ना संविधानाची पुजा ही सगळ्यांच्या उजीर करून मागीर शपथ घेवपी आमचे प्रधानमंत्री आसत। म्हणजे आयजुनी हांव म्हाका भाग्यवान समजता, ओरिजिनल संविधानाची कॉपी म्हाका पळोवपाक म्हणजे ज्या सेंट्रल हॉलांत आमचे खासदार थंयसर आसात तेजें एक एक्झिबिशन आसा, थंयसर ओरिजिनल तेंच्या रायटिंगांत बरयल्ली संविधानाची कॉपी आसा, ती पळोवपाचो योग म्हाका मेळ्ळो। इट इज अ पॅनल म्हणजे आमच्या जवळपास 15-16 जाणांचे ते पॅनल आसले, त्या पॅनलान जी ओरिजिनल संविधानाची कॉपी बरयल्या। हांवें फक्त इतक्याच खातीर सांगलें किंवा काँग्रेसीन संविधानाची केन्ना किंमत दवरूंक ना, काँग्रेसीन जेन्ना लोकसभे आनी राज्यसभेची किंमत केन्ना दवरूंक ना, तर भारतीय जनता पार्टी खातीर हे लोकसभा आनी राज्यसभा एक मंदिर आसा। संविधान हे आमच्या खातीर आमची गीता आसा, ज्याच्या मार्फत ज्याच्या आधाराचेर आज पर्यंत सरकार
हे सातत्यात चलत येयल्लें आसा आनी त्याच संविधाना खातीर आमी केन्ना बदल करूंक ना बट तितूंत थोडोसो जर आमी म्हणटा जाका ट्विस्ट करपाचो ट्वीक करपाचो जर प्रयत्न केला जाल्यार तो देश हितांत केन्ना केन्ना केलो जर केन्ना केलो आसत जाल्यार एक आमी म्हणटा 370वें कलम रद्द केले हय केले आमी कारण 370वें कलम दीस इज फॉर द शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम दवरलेलें की हो जेन्ना डिस्प्यूट मिटतलो तेन्ना हे कलम रद्द जातले म्हणजे अखंड भारताचें स्वप्न जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत हो भारत देश एक आसा कारण तुम्ही जर पळयतले 1947 देश स्वतंत्र जालो बट जम्मू आनी काश्मीरात तांचो स्वताचो झेंडो लागतालो त्यांचो स्वताचो संविधान आशिल्लें आनी तांचो स्वताच्या मुख्यमंत्र्याक ते प्रधानमंत्री म्हणटाले बट जेन्ना आमी जे म्हणटा की 2019 370वें कलम रद्द जाले तेन्ना ह्या देशात म्हणजे दो प्रधान दो विधान दो निशान नहीं चलेगा ह्या तत्वाचेर एक प्रधान एक विधान एक निशान ह्या तत्वाचेर अखंड भारताचें स्वप्न साकार जालें त्या वेळार पयले फावटी जालें म्हणजे आमी बदल जो केलो दुसरो बदल जो आमी जाका म्हणटा की आतां जो GST सांगलो त्या GST खातीर वन नॅशन वन टॅक्स ह्या देशात एकूच टॅक्स आसचो कारण आमी पळयताले की एखादी गाडी जर दिल्लीच्यान येवपाक लागली जाल्यार ती गाडी जम्मू काश्मीर ती गाडी सकयल म्हणजे तमिळनाडू हांगासर पावता म्हणसर ताका वेरियस टॅक्सीस पे करचे पडटाले आनी लोकांक हे बर्डन सामान्य मनशाचेर पडटाले म्हणून वन नॅशन वन टॅक्स हो इंट्रोड्यूस केलो तेद्या वेळार ट्वीक केले गेले आनी तिसरे अजुनूय ट्वीक केन्ना गेले तर 3 तलाक रद्द करपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन केले हांच्यांनी घालून दवरलेले की मुस्लीम आसल्या उपरांत तेणी आपल्या बायलेक तलाक 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 म्हटलें जाल्यार बायलेक सोडपाक शकता तो दुसऱ्या वचून लग्न जावप अरे हो कसलो न्याय हो कसलो हक्क ती महिला भगिनी म्हणजे आमची महिला न्ही आनी तिका दुसरे कडेन मात्तूय रायटूय नासलो हेंच्यांनी जशें आपल्याक जाय त्या पद्दती तेंच्यांनी फ्रेम करून दवरलेले पाकिस्तान अफगाणिस्तान आनी बाकीच्यो सारकिल्यो कंट्री आहा हितूर सुद्दां 3 तलाक नासले एखाद्या आपल्या बायलेक तलाक 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 म्हटल्या उपरांत सोडून दिवं येता हो कायदो ना हो फक्त भारत देशांतूच आसलो हांची मक्तेदारी आशिल्ली हांकां 4 लग्नां जावपाचीं आशिल्लीं म्हणून हांच्यांनी हो 3 तलाकाचो कायदो हो करून दवरलो तो रद्द करपाच्या वेळार जे आसा हे आमी संविधानांत बदल केला हय आमच्या महिला भगिनीच्या इंट्रस्टात केला हय आमी देशाच्या इंट्रस्टात केला हय आमी लोकांच्या इंट्रस्टात केला प्रत्येक गोष्ट जी केल्या ही आमी स्वताच्या इंट्रस्टात न्ही ज्या पद्दतीत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांकां स्वताची ताकद स्वताची पावर दवरपाक जाय म्हणून तांच्यांनी संविधानाची हत्या केली आमी जर काही बदल केले आसत जाल्यार ते बदल हे देश हिता खातीर केल्या हें आमकां सांगपाची गरज आसा आनी म्हणून आमी सदांच म्हणटा की आमचें सरकार हे अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय तत्वाचेर चलता आमच्या ह्या सरकारात आमी म्हणटा SC ST आनी OBC ह्या सगळ्या जाणांक न्याय दिवपाचें काम जें आसा हें आमच्या सरकाराच्या कार्यकाळात केलां आनी म्हणून तर आमी सदोदीत तुमी जर पळयशात म्हणजे 2024च्या सरकाराच्या वेळार थोड्या लोकांक म्हणजे मायनॉरिटी आसतले किंवा अल्पसंख्याक आसतले हांकां एक भेश्टोवपाचो आनी भंय हाडपाचो तेचें कारण जें आसा पळय न्हू तें काँग्रेसीन खूब मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलतले भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलतले हेजो एक खूब व्हडलो गांवागावा केलो पण आमी थोडेशे कमी पडले की आमी तांकां समजून सांगपाक शकले ना आमी तांकां पटोवन दिवपाक शकले ना अरे संविधानाची हत्या तर ह्या काँग्रेसीत केल्ली संविधान आमी जें म्हणटा की संविधान गिते समान मानपाचें काम हे भारतीय जनता पार्टीत केलां आनी थोड्या लोकांक तें खरें दिसलें पूण आमी जेन्ना 400 पार म्हणटाले तेन्ना म्हटलें 400 पार हांकां जाय कित्याक तर हांकां संविधान बदलपा खातीर जाय आमकां संविधान बदलपा खातीर नाका आमकां संविधान हे पूजनीय आसा आनी संविधान हे केंद्रस्थानीन दवरून आमी जाका म्हणटा आयज पर्यंत फाटल्या 12 वर्साच्या कार्यकाळात तुमी एकदा तरी पळयात खंयच्याच एखाद्या आमी अपोजिशन लिडर हाका भितर उडयला काय कितें संविधानाच्या व्यतिरिक्त आमी खंयच्याच प्रेसाचेर सेन्सरशीप लायल्या काय कितें आमी खंयच्याच सामान्य मनशाक म्हणजे विदावट तांणी केल्ले क्रायम न करता ताका भितर उडयला काय कितें जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत अरे वेगवेगळ्या डेमोक्रेसी आसा ही लोकशाही आसा जाका लोक ठरयता त्या राज्यात तेजें सरकार येवपाचें केरळात परत काँग्रेसीचें सरकार येयलें आमकां मान्य आसा शेवटी लोकांनी तांकां न्याय दिलो कर्नाटकात भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसलें कर्नाटकात आमचें सरकार गेलें काँग्रेसीचें सरकार येयलें आमी सरकार उडयलें तांचें सरकार आसा तांकां सरकार करपाचो अधिकार आसा लोकशायेन तांकां अधिकार दिलो पयर तमिळनाडू सारकिल्ल्या राज्यांत ते DMKचें सरकार उडोवन डायरेक्टली
म्हणजे तो विजय हाज्या एके पार्टीचे सिंगल लार्जस्ट पार्टीचे सरकार येयलें आमकां काय हरकत आहा ताका कमी पडटलें काँग्रेसीन ताका सपोर्ट केलो ताचें सरकार जालें भारतीय जनता पार्टी तेची सरकारां उडोवपाचें काम करूंक ना केंद्रांत जर हे असलें जाल्यार अशा पद्दतीचे दुष्कृत्य हे सातत्यात करताले लोकशाही मानपी आमचें सरकार आसा आनी सातत्यात फाटल्या 12 वर्साच्या कार्यकाळात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या जे आमी जाका म्हणटा की कंटिन्युअसली लोकशाही खातीर कंटिन्युअसली लोकां खातीर काम करपाचें काम जर कोणी केलां आसत जाल्यार तें मोदीजीत केलां हे सगळें सांगता आसतना माननीय मोदीजीत लोककल्याणकारी काम जाका आमी जनधन अकाउंट पासून क्लीन इंडिया पासून फिट इंडिया पर्यंत असे वेगवेगळे कार्यक्रम जर तुम्ही सगळे जण काढून पळयशात जाल्यार ते मोदीजीच्या कार्यकाळात जाल्या मोदीजीच्या कार्यकाळात केन्ना नो एमर्जन्सी नो सस्पेन्शन ऑफ द फंडामेंटल रायट नो सस्पेन्शन ऑफ द ऑन द प्रेस मिडिया नो अरेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल अपोनंट नो मिडनायट असॉल्ट ऑन द डेमोक्रेसी हे केन्नाच आमी केन्ना करूंक ना तर सातत्यात लोकांक न्याय अधिकार हे दिवपाचें काम हे सदोदीत आमच्या सरकारात केलां आनी म्हणून तर आमी संविधानाच्या आधाराचेर सरकार हे सदोदीत चलयता आमकां संविधान हो आमचो आमी धर्मग्रंथ आसा म्हणून म्हटलां आमकां जशी गीता आसा बायबल आसा कुराण आसा ह्याच आधाराचेर तो आमकां धर्मग्रंथ आसा त्या आधाराचेर आमी तें सरकार चलयता आनी म्हणून आमी म्हणटा की हे लोकाभिमुख सरकार जे आसा हे पीपल सेंट्रीक गव्हर्मेंट आमी सदोदीत पळयता तुमी जर सगळ्यो स्किमी आनी योजना जर काडून पळयल्यो आसत जाल्यार ह्यो लोकां खातीर चलोवपी आसतल्यो 4 पिलराचेर आमी सरकार चलयता एक इट इज अ नारी शक्ती युवा शक्ती किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण ह्या देशांतल्या प्रत्येका खातीर कितें ना कितें तरी येवजण्यो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या कार्यकाळात काडला आनी तेच आमच्या डबल इंजीन सरकार म्हणजे गोंयांत सुद्दां कंटिन्युअसली हे काम फुडें व्हरपाचें काम आमी सातत्यात भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते करता आयच्या कार्यक्रमाचो उद्देश इतकोच आसा की हय आमच्या घरात असलेल्या धाकल्या भुरग्या पासून शेजाराक असलेल्याक एमर्जन्सी डे म्हणजे कितें काळा दीस म्हणजे कितें हे कळपाची गरज आसा आनी त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीन फाटल्या 12 वर्साच्या कार्यकाळात केल्लें काम हेंय बी आमी सगळ्या जाणांनी ठामपणे उलोवपाची गरज आसा हे जेन्ना आमी उलयतले तेन्ना इतर लोकांक कळटलें जो पर्यंत आमी उलोवचे ना तो पर्यंत बाकीच्या लोकांक कळचें ना म्हणजे तुमकां सगळ्या जाणांक विनंती आसा परत एकदां की मोठ्या प्रमाणात अशा पद्दतीत भारतीय जनता पार्टीत केल्लें काम हे सगळ्या पर्यंत पावोवपाचें काम आमी सगळे जाण करतले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाच्या सकयल हो देश विकसीत भारत 2047 विकसीत भारत 2047च कित्याक तर ह्या देशाच्या स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुराय जाता आनी ह्या देशाच्या स्वातंत्र्याक 100 वर्सां जेन्ना पुराय जाता तेन्ना फुडली 21 वर्सांच्या भितर आमी 100 वर्सां गाठतले बहुतेक जाण हांगासर बसल्या हांव तर मागता की सगळ्या जाणांक ही 100 वर्सां पळोवपाक मेळोनी इन्क्लुडींग आमचे सिनियर सिटीजन जे हांगासर आहा तांकां सुद्दां 100 वर्सां पळोवपाचो योग मेळोनी कारण ते महत्वाचें आहा तेन्ना पूर्ण हो देश जो आसा वो विकसीत राष्ट्र जाल्लें आसतलें आमी जगाच्या पटलाचेर 1 नंबरचें राज्य आसतलें आर्थीक हेच्या बाबतींत जें आसतलें इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत आसतलें आनी हेच स्वप्न आमकां साकार करपा खातीर परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे गोंयांतूय हाडपाक जाय आनी केंद्रांतूय हाडपाक जाय ताच्या खातीर आमी सगळ्यांनी कश्ट करपाची आमची तयारी आसपाक जाय करतले काय ना हय जाल्यार म्हज्या बरोबर परत एकदां भारत माता की वंदे मोदीजी बागे बिडो भारतीय जनता पार्टीचा खूप खूप धन्यवाद तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर